रेईश मागूस पंचायतीची नवी बिल्डिंग बेकायदेशीर म्हणून प्रकरण कोर्टात पावला। हे याचिकेत गोंय सरकार, म्हापशेचे नगर नियोजन खाते, पंचायत संचालक, रेईश मागूस पंचायतीक प्रतिवादी केल्यात। पंचायत घराक अजूनही गरजेचे परवाने मिळूंक नाशिल्ल्याचे याचिकादारांचे म्हणणे। ह्या नव्या पंचायत घराचे सप्टेंबरात उक्तावण जाल्ले। आम्ही एक कंप्लेंट फायल केली इल्लीगल पंचायत बिल्डिंग रेईश मागूस। कंप्लेंट फायल केल्यार म्हाका दिसता एक जवळ जवळ म्हयनोभर जालो, पण कोणीच एक्शन घेवंक ना। एक्शन न घेतल्या कारणान आमी आयज त्या हायकोर्टान पिटिशन फायल केल्लें आसा। मुद्दो कसो आसलो, रेईश मागूस पंचायत बिल्डिंग जी आसा पळय न्हू, एका तेंच्यांनी कसलेंच परमिशन घेयनासतना बिल्डिंग उबारलेली आहे, ग्राउंड +4। आनी ते बिल्डिंगेचें उक्तावण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, RDA मंत्री गोविंद गावडे आनी आमचो MLA लोकल MLA केदार नायक हेणी केल्लें। आनी त्या वेळार सरपंचाचे घोवान कितें सांगलें, ह्या बिल्डिंगेक आमी जवळ जवळ 30-60 लाख रुपया खर्च केल्या म्हणून, जे टोटली इल्लीगल आसा। आनी ज्या वेळार हेंच्यांनी फायल पुटअप केली TCPन तुमकां परमिशनां दिया म्हणून, तेन्ना TCPन हेंची फायल रिजेक्ट केल्ली सब्जेक्ट टू रोड वायंडींग आनी सेटबॅक सोडूंक गावना म्हणून। एक गोष्ट जाली। दुसरी गोष्ट कितें, हेंकां फक्त RDAन वर्क ऑर्डर दिल्ली आनी वर्क ऑर्डराचेर कितें म्हटलेलें, सब्जेक्ट टू ऑल लायसन्सीस, टेक्निकल क्लियरन्स म्हण, कंस्ट्रक्शन लायसन म्हण, कंप्लिशन रिपोर्ट म्हण आनी ऑक्युपन्सी, हे एकूय तेंच्यांनी घेवंक ना। रेईश मागूस पंचायत बिल्डिंग बेकायदेशीर याचिकेतले दावे। सेटबॅक एरिया उणो तरीकूय 3 माळ्यांची इमारत। पंचायत घर बांदपा खातीर 2018 वर्सा अर्ज केल्लो, ताका RDAन हरकत घेतिल्ली। 2018त पंचायतीन परतून नगर नियोजन खात्या कडेन बांदकामा खातीर अर्ज केल्लो। नगर नियोजन खात्यान सेटबॅक एरिया उणो आशिल्ल्याचे निरीक्षण नोंदयल्ले। पंचायतीन परतून पत्रव्यवहार करून सेटबॅक एरिया सदळ करपाची मागणी केल्ली। ते प्रमाण नगर नियोजन खात्यान पंचायतीक 2 माळ्यांची बिल्डिंग बांदपा खातीर परवानगी दिल्ली। अशें आसूनय पंचायतीन 2 माळ्यांच्या जाग्यार 3 माळ्यांची बिल्डिंग बांदली। जी ऑथॉरिटी इतर बांदकामांक परमिशन दिता गांवांत, ती ऑथॉरिटीची बिल्डिंगूच स्वता आपली बिल्डिंग इल्लीगल बांदलेली आसा। आनी हितून एक मोठो घोळ जाल्लो आसा। सर्वसामान्य मनशाचो जो टॅक्साचो पयसो आसा पळय, हेंच्यांनी वेवस्थीत तो वापर करूंक ना। खंय तरी हेतून काळो वास येता आनी हांव म्हणटा सरकाराक हेचेर इन्क्वायरी जावपाक आसली, पण सरकारान दखल न घेतल्या कारणान आमकां आयज न्यायालयाच्या दारा कडेन वयचें पडलें। आतां न्यायालया कडल्यान आमकां 100% अपेक्षा आसा हेचेर वेवस्थीत आमकां न्याय गावतलो म्हणून। दुसरी गोश्ट कशी आसा, ज्या सरपंचाच्या घोवान सुभाष गोपाल पेडणेकरान मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत इनॉग्रेशनाक सांगलां, आपणीन आनी केदारान 30-60 लाख रुपया खर्च केले म्हणून। हांवें ते ऑलरेडी विजिलन्साक कंप्लेंट घातलेली आसा हेचेर इन्क्वायरी करची म्हणून। सरकारान अशें कितें प्रोविजन केल्लें आसा जेणे करून स्वताचे पयशे गव्हर्मेंट प्रोजेक्टान इन्वेस्ट करपाचो, जाल्यार सरकारान सांगचें, नाल्यार हेंचे कडेन 30-30 लाख खंयचे येयले पळय तेची इन्क्वायरी करची। हें सुद्दां आमी हायकोर्टान पिटिशनान मेन्शन केल्लें आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।